आता पळया गोयच्या स्वर भोवतणेच्यो कांय खबरो। मडगांवां रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग सुरू झाले। सुमार 3.5 कोटींचे काम आमदार दिगंबर कामतीन कोलमरोड काम चालू करून दिले। हे काम पळय हा फुल कोलमरोड एरिया आमी इतलो तेंप राविले की सिवरेजाचें काम चलता। सिवरेजाचें काम कंप्लीट जातकीर मागीर आस्फाल्ट आनी हॉट मिक्स करतले म्हणून आज त्या कामाची सुरवात जाता। 3.5 कोटीचें हें काम आसा टोटल। हातूंत भितर सगळे असले बारीक रस्ते आहा ते पयलीं फुलग्रावट करतले आनी मोठे रस्ते आसा ते सगळे हॉट मिक्स जातले। तातूंतल्यान पूर्णपणे कोलमरोड एरिया म्हणटा ती सगळी आस्फाल्ट जावन वतली। ताची सुरवात आज हांगाच्यान जाल्या। हांगा खूब रस्ते अशे बारीक बारीक आसा ते सगळे सिवरेजान काम करून सगळे डॅमेज केल्ले ते सगळे रस्ते रिस्टोर करपाचें काम आयच्यान सुरू जातलें। अखिल गोमंतक साई सेवा मंडळाच्या वज्रधर कळंगुटकाराचो वास्को साई मंदिरान भोवमान जालो। गोंयांत साई चरित्राचे 52 अध्यायांचे वाचन करपाक ताणें पुढाकार घेतलो। 53वा अध्याय शिर्डी। 52 अध्याय आमी हांगा गोंयांत वाचतले। 53वा अध्याय 12 तारखेक शिर्डी हांगासून गोंयच्यान साई भक्त चडांत चड साई भक्त वचपाक ऑलरेडी सांगपाक म्हाका म्हणजे खुशी भोगता की खंयच्यान काल जेन्ना 52वा अध्याय सांगोडलो जालो तेन्ना खुबशे साई भक्तांनी सांगले आमच्यो 3 बशी जाल्या, आमच्यो 2 बशी जाल्या अशें करून खूब जाणांनी सांगल्या। प्लस आनीक गाडयो लोकांनी केल्या जे अशे उमेदीन लोक घेवपाचे आसा। समाजान भलायकी करतलो जाल्यार हे चवितशी आपले साई चरित्र वाचून लोकां पर्यंत हें पावोंक जाय आनी कशें आयुश्य जगचें हेच्या बद्दल लोकां पर्यंत ज्ञान पावोवपा खातीर हे त्यांनी केल्लेलें कार्य उल्लेखनीय म्हणून तेजो आमी हांगासर सन्मान करता। आमोणा आंबेशी वाड्यार खुटेश्वर देवळाच्या तोरणाचो शतीपूर्वी सुवाळो जालो। हे पुढाकार घेता आसतना सुरेश पडो आमचो महादेव गांव आमचो सूर्यकांत गोरेकर गोविंद गांव अशें ते आमच्या सगळ्याच नांवां भितर समाजाची घेतले चड आसा पूण सगळे हेंच्यांनी एकत्रीत करून सगळ्यांचो निर्णय हांगा घेतलो की आमी हें बांदकाम करचें आनी सगळ्यांच्या निर्णयान हें बांदकाम सुरू जालें आनी नंतर ते बांद जाल्या नंतर सुशोभीत करून चलतालें पूण 17-18 वर्सांनी परत बांदकामाक थोडीशी मोडकळीपणां आयल्या कारणान आतां जे आमी 2017 बांदकाम केलां ते पक्के बांदकाम केल्लें आसा आनी ते आज शतक महोत्सव करून त्या शतक महोत्सवाक घेवन आनी तेजे उपरांत शतक महोत्सव जो आसा तो एक सुवाळो जो जेणे करून सगळ्या देवांची गणपती देवी किंवा महादेव अशा सगळ्या देवांची ह्या त्या अनुकूलता मेळची आशीर्वाद मेळचे हेच्या खातीर हो सुवाळो घडोवन हाडलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। टीचर रिटायर जातात त्याच दिसा ताच्या हातान पेन्शन पेपर पडूंक जाय म्हूण डिपार्टमेंटाचे यत्न चालू आसा म्हूण उच्च शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकार उलयला। युनिव्हर्सिटी कॉलेज टीचर संघटनेचो भोवमान सुवाळो जालो। सुवाळ्याक खासदार नरेंद्र सावयकारान कॉलेजींतल्यान पास आउट जावपी भुरग्यांतले फक्त 35% नोकरेक योग्य आसतात म्हूण उलयलो। युनिव्हर्सिटी कॉलेज टीचर संघटनेन रिटायर्ड शिक्षकांचो भोवमान केलो। सुवाळ्याक खासदार नरेंद्र सावयकार, उच्च शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकार आशिल्लो। पास जावपी ग्रॅज्युएटांतले फक्त 30% ग्रॅज्युएट्स जे आसात भुरगे हे एम्प्लॉयबल आसात आनी हांवें सांगता कित्या वयल्यान आमी जेन्ना इंटरव्यू घेतात त्या इंटरव्यूच्या टायमार आमची मार्केटींग सोसायटी आसा आनी तें ऑब्वियसली कॉमर्स तेका सगळो लागता म्हणून जेन्ना एखादो प्रश्न हांव विचारता हांव स्वता आर्ट स्टुडंट पूण हांव प्रश्न जेन्ना विचारता की डेबीट आनी क्रेडीट कितें एमकॉम जाल्लो भुरगो येता आनी डेबीट आनी क्रेडीट जर तेका विचारलें ते सांगपाक शकना। एकदां वेट तेका विचारलें वेटाचो अर्थ कितें वेटाचो फूल फॉर्म सुद्दां सांगपाक शकले ना। जीएसटीचो जेन्ना विचारलो तेन्नाय ना। टीचर ज्या दिसा रिटायर जातात त्याच दिसा ताच्या हातान पेन्शन पेपर मेळचे म्हूण खंय यत्न चल्ल्यात। आज रिटायर जातात खंयचे इतले लोक जेन्ना रिटायर जातात तेन्ना एज अ डायरेक्टर हायर एज्युकेशन किंवा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एज्युकेशन आमकां दिसता की आमची जर सगळ्यात म्हत्वाची गजाल तेंचे खातीर जर खंयची आसत खंयच्याय हाका जो रिटायर जाता त्या मनशा खातीर जाल्यार लास्ट दिसाक रिटायरमेंटाच्या लास्ट दिसाक तेजे पेन्शन पेपर तेज्या हाताक मेळपाक जाय आनी जर ते पेन्शन पेपर जर तेका हाताक मेळना जाय जाल्यार सिस्टमी भितर खंय कितें तरी चूक आसा हें आमकां मान्य करचें पडटा।
सो आमची प्रयत्न असो आसा की आमी नेक्स्ट एकाडेमीक इयर्सान सुरवात करपाक सोदता की ज्या दिसाक कोणी टिचर किंवा नॉन टिचींग स्टाफ रिटायर जाता त्या दिसाक आमचो डिपार्टमेंटाचो मनीस प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.